आमकांच भोगोवना पूण आमकां खूब भोगल्या तुमचो पूत फ्रांसिस्को पाद्री जावन आयज आमचे कपचिन संस्थेक भितर सरला आमची परबीण करता देव बरें करूं हें आमी तुमकां म्हणूंक जाय कित्याक तुवें तुज्या पुताच्या काळजान ल्हानूच आसतना देवा मोच्या कानार मोचे पात्रांचे वचन आसा मोचे लागीं मोचे पात्रांचे वचन सांबाळूंक जायना हांव तोखला दोनिया तुजेशी आयला कुंसारांतल्यान मोचे पात्रांचे वचन कमी कर
म्हज्या पाखराचे वचन तुवें तुज्या खांदार घेतलें. वय, तुजी पाखरां भोवसुली वच आनी नव्याक पातो आदार नाकाय. म्हज्या जेजू, म्हज्या सोम्या, म्हज्या जेजू, म्हज्या सोम्या.